SEZ was proposed at that time in India under an act of parliament. The chief minister and the industries minister has no role to play in it. All the allotments, whatever was done, it was done by the board, that is the IDC. IDC is a corporation which is statutory in nature and which has been born out of an act of legislature. An act of the legislature has created the IDC. So it is a separate legal entity. They and the government are two different things. 2017 मॅटर आज 2015 सरकाराक जेन्ना जाग आयल्या आमकां खबर आसा सद्या म्युनिसिपल इलेक्शना सारकी तोंडार आसा एक 5 दिसाचेर आसा 2-4 दिसाचेर आसा त्याच बरोबर असेंब्लीची इलेक्शनां ऑलमोस्ट एक 1.5 वर्साचेर आसा सो भाजपाची जी कार्यपद्दत आसा ती म्हणल्यार अश्यो बोवाळ करप हायप क्रिएट करप इवन लुई बर्जर केसीन आमी पळयला तांच्यांनी इतली हायप क्रिएट केली 2 जाण आसा म्हणून सांगलें थंय आमचे एक्स मुख्यमंत्र्याचें नांव घेतलें ताका आतां म्हणून सबसिक्वेंटली बेल मेळ्ळ्या ती गजाल वेगळी पण ही सुद्दां जी तांची पद्दत आसा सिलेक्टिवली काँग्रेस पार्टीचे लिडरांक टार्गेट करप हे तांचे पद्दतीक आमी अजिबात भिनात आमी सदांच म्हणलां कसलेय प्रोबाक फुडें वचपाक समोर वचपाक काँग्रेस पक्ष तयार आसा त्याच प्रमाणे जशें आतां यतीशान सुद्दां एक्सप्लेन केला जो बोर्ड आसा ते बोर्डाचेर कोण कितें म्हणटा नॉन गॅजेटेड ऑफिसर्स नासता ते बोर्डाचेर फायनान्स सेक्रेटरी कॅप्टन्स ऑफ इंडस्ट्रीज लायक प्रेसिडेंट ऑफ GCCI प्रेसिडेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आसता आनी देर आर लॉट ऑफ लर्नड पीपल ऑन दॅट बोर्ड सो तुमी ते वेळा वयले एक खंयची तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्डाची काडप आनी तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्याचेर किंवा हाजेर घालप ही चुकीची आनी जर भाजपान कसलोच प्रयत्न केलो वीच हंटींग करपाचो खोट्या हातून जाल्यार काँग्रेस पक्ष तांकां मुतोड आन्सर दितली काँग्रेस पक्ष भोवचो आनी आमी आमचे जे लिडर्स आसा पार्टीचे तांकां मुतोड आन्सर दितले आमी कितें करपाक जाय तुमी येता ते काळान पळयतले पण तुमकां एक सांगता काँग्रेस पक्ष स्वता सदांच भ्रष्टाचाराच्या अगेन्स्ट रावला पण त्याच वेळार आमी सदांच सांगला की भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या नांवान जर तुमी आमचे लिडरांक सिलेक्टिवली टार्गेट करत फॉल्स केसीस घालत काँग्रेस पार्टी तांकां उगी रावचे ना वी स्टँड व्हेरी स्ट्रॉंगली बाय आवर लिडर्स